सोलार रूफटॉप ग्रीड कनेक्शन सिस्टम ह्या सोहळ्याक आमच्या मदीं आसात आमचे पावर मिनिस्टर बापसुदीन ढवळीकर, आमचे बाकीचे सगळे मानेस्त, आमचे इंचार्ज CS, सेक्रेटरी पावर, डायरेक्टर गेडा, तेज्या उपरांत स्टीफन C, rest all the officers of the GEDA who have installed this solar power plant. त्या सगळ्यांचे पयल्यात पयलीं हांव खूब खूब अभिनंदन करता की तेंच्यांनी 12 प्लांट सक्सेसफुली इन्स्टॉल्ड केले आणि ते रन करता. हो 13वो प्लांट आज तेंच्यांनी इन्स्टॉल्ड केलो आणि तो सक्सेसफुली रन करतले. नॉट ओन्ली द इन्स्टॉलेशन बट सक्सेसफूल रनिंग इज ऑल्सो द इम्पॉर्टंट. त्या खातीर तेंचे खूब खूब अभिनंदन. म्हणजे जमिल्ल्या सगळ्या मोगाळ भावा भयणांनो आनी पत्रकार मित्र, आमी सदांच पळयता की मनीस बदल, जो नवीन बदल कितें दिसता तो बदल घडोवन हाडीत आसता. आनी सेम धर्तीचेर आमी कन्वेन्शनल एनर्जी जी फोसील फ्युएल आसतले, हायड्रो पावर्स आसतले, हातूंतल्यान वी आर गोईंग टुवर्ड्स अ नॉन कन्वेन्शनल एनर्जी वीच इज एन सोलार पावर एनर्जी. इट इज एन नीड ऑफ अवर्स. काळ बदलता तसो आमकां सगळ्या जाणांक बदलप हें गरजेचें आसा. आनी जर आमी त्या बदलत्या काळा प्रमाणे जर चेंजीस केले नासत जाल्यार आमकां वेगवेगळ्यो शॉर्टफॉल, शॉर्टकमिंग्स आमकां दिसून येतल्यो. आनी ताकाच लागून द गोवा गव्हर्मेंट हॅव टेकन द डिसिजन टू गो ऑन द सोलार पावर. आनी आमचे न्यू रिन्युएबल एनर्जी डिपार्टमेंट इज डुईंग व्हेरी गूड जॉब. आनी खरोखरूच हांव तेंचें खूब खूब अभिनंदन करता. हांव डिटेलान वचना. आमचे पावर मिनिस्टर हॅव गिवन द डिटेल आयडिया. पावर शॉर्टेज कशी जाली, आमी पावर्स एडिशनल पावर्स कशी घेतली आनी आमचे फ्युचर प्लॅन्स अबावट द पावर्स कितें आसा हें तांच्यांनी एक्सप्लेन केलें. निश्चितच रित्या आमी फक्त हांव एक गजाल नक्की सांगतलो. आमी गोंयांत रावता, आमकां भायर शटडावन कशें घेता हें कदाचित गोंयकारांक खबर ना. गोंयकारांनी इधर खंयच्याय स्टेटींत वचून पळया, म्हणजे एक्सेप्ट इन गोवा, तुम्ही सायडीच्या महाराष्ट्रांत चला, कर्नाटकांत चला, UPन चला, बिहारांत चला, खंयच्याय राज्यांत वचून पळया, द पॉवर जनरेटिंग स्टेट ऑल्सो, आय एम टेलिंग अबाउट द पॉवर जनरेटिंग स्टेट. आमी तर पॉवर डिपेंडंट स्टेट. थंय ऑलवेज 12 वरांचो शटडावन आसता. तुमी खंयच्याय मुद्दामून आयज शेनवार, आयज शटडावन म्हणटा ते, आयज सगळें बंद आसा. स्टिफनाक विचारात. यू कॅन कंपेर वीथ एनी स्टेट. म्हणजे आठवड्यातले 3 दीस शटडावन किंवा दिसभरातलो 12, सकाळी 8 सांजे 8 लायट येतली म्हणटा ते, कित्याक इट इज शटडावन आसा. बट वी हॅव नेवर टेकन द शटडावन फॉर अ सिंगल आवर. हें एप्रिसिएशन म्हाका दिसता तुमच्याय कडल्यान येवपाक जाय. ताची गरज आसा. लोकांनी हाजेर उलोवपाक जाय. वी वॉन्ट टू कंपेर वीथ द अदर स्टेट. हे आमच्या पावर डिपार्टमेंटाकूय कोणूच एप्रिसिएट करिना. आमकां एप्रिसिएट करपाची गरज आसा. लोकांनी हें उलोवपाची गरज आसा. ताका लागून आयच्या हो सोलार पावर प्लांट बसयल्या उपरांत आमकां कितलो एक्सपेन्सीस कितलो आनी तेजे आमी कितल्या दिसांनी आमकां रिकवरी जातली सेक्रेटरीन आमकां सांगला. म्हाका दिसता पावरच्या बाबतींत स्वयंपूर्ण जावपाची स्टेप्स आमच्या गेडा डिपार्टमेंटान सुरवात केल्या. आनी निश्चितच रित्या की आमी स्वयंपूर्णते कडेन प्रत्येक डिपार्टमेंट वायज वचपाक लागल्या. म्हाका खूब बरें दिसता की द सेल्फ रिलायंट कन्सेप्ट जो सगळ्या डिपार्टमेंटांनी घेतला आणि त्याच नुसार आमी वचपाकूय लागल्या. त्या खातीर हांव एक गजाल मुद्दामून आनी कॉंग्रेच्युलेट करतलो आनी आय एम फिलींग प्रावड फॉर डॅट. द गव्हर्मेंट ऑफ गोवा हॅज एंटर इन टू द MOU with the government of with the government of Zambia for exploring the conventional heater technology, and which is an ambassador of the India from the Zambia has few days back have visited the concentric heating installation at the Goa University. आमकां सगळ्या जाणांक प्राऊड फील जावपाक जाय. जो कॉन्सेंट्रीक हिटर्स आमी इन्स्टॉल्ड केला एट अ युनिवर्सिटी लेवलाचेर, which is working very successfully and very good model. The same they have visited, they have seen, and the government of Zambia has already decided to sign the agreement with our GEDA department, with our new renewable energy. In few days we are signing that agreement. Means एक गव्हर्मेंटाची कंपनी किंवा गव्हर्मेंटाची एखादी आमची कंपनी जेन्ना एखाद्या फॉरेन कंट्रीतल्या एखाद्या गव्हर्मेंटाच्या बरोबर एग्रीमेंट सायन करता, विच इज टू गिव द टेक्नॉलॉजी फॉर दॅट गव्हर्मेंट. दिस इज अन प्राऊड फिलींग फॉर द गोवन्स. आमी एक स्टेप फुडें वचपाक लागलेले आसा. आनी ताका लागून एंटायर गेडा एंड न्यू रिन्युएबल एनर्जी टिमीचें हांव खूब खूब अभिनंदन करता. खरोखरूच म्हणजे तेच्यांनी एक स्टेप आनीकूय फुडें घेतलेली आसा. त्या खातीर
अशाच पद्दतीन जर आमची सगळी डिपार्टमेंट्स आनी सगळी कॉर्पोरेशन्स जर काम करपाक लागले जाल्यार निश्चितरित्या म्हणटा आवर सॉलीड वेस्ट मॅनेजमेंट इज ऑल्सो एक्सप्लोरींग दीस टायप ऑफ पॉसिबिलिटीज. आमी गोंयांत सॉलीड वेस्ट मॅनेजमेंट बरें करता आसतना वी आर ट्रायंग टू सायन द एग्रीमेंट विथ द अदर स्टेट्स ऑल्सो, टू सायनिंग द एग्रीमेंट टू डू देर सॉलीड वेस्ट मॅनेजमेंट. इन फ्युचर वील गो इन द अदर कंट्री ऑल्सो. म्हाका याद जाता की हांव जेन्ना MLA आशिल्लो दॅट टायम वी हॅव गॉन इन द युरोप टू सी द टेक्नॉलॉजी. नाव फ्रॉम द वेरियस कंट्री द पीपल आर कमिंग टू सी द टेक्नॉलॉजी इन आवर प्लांट इन द सॉलीड वेस्ट मॅनेजमेंट. दीस इज अ प्राऊड फिलींग. म्हणजे अशा पद्दतीची टेक्नॉलॉजी आज गोंयांत आमचे गव्हर्मेंट यूज करता आनी गव्हर्मेंट ऑफिसर्स ताजेर आमचे वर्किंग करता. इट इज अ प्राऊड फिलींग. कित्याक तर खरोखरूच म्हणजे टेक्नॉलॉजी आमचे इंजिनियर्स आनी बाकीचे सगळे टेक्नॉलॉजी आनी इम्प्लिमेंटूय त्याच पद्दतीत करता. हे जेन्ना ऑफिसर्सांचे डेडिकेशन्स आसता तेन्नाच हे पॉसिबल आसा आनी ताकाच लागून सगळ्यांनी जर मेळून अशा पद्दतीत काम केलें जाल्यार म्हाका दिसता गोवा विल बी द नंबर 1 स्टेट इन टेक्नॉलॉजी वायज इन वेरियस डिपार्टमेंटांतल्या वेरियस म्हणजे आज पळयता की गेडा आसतलें, सॉलीड वेस्ट मॅनेजमेंट आसतलें, टुरिजम आसतलें, अशा वेगवेगळ्या स्टेटींतल्या वेगवेगळ्या सेक्टरांनी वी कॅन कम एज अ नंबर 1. सो वन्स अगेन आय एम कॉंग्रेच्युलेटिंग फॉर माय गेडा डिपार्टमेंट for this 40 kV solar plant and also for the entering into the MOU with the Zambia country for this project. म्हाका परत सगळ्यांचे अभिनंदन करता आणि माझी 2 उतरां सोंपयता. देव बरें करूं. थँक्यू सर. तुमच्या उतरांनी सर आमकां खरीच